दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज जीसस. मगच्या बा भयणीनो, आमच्या थंय मीनू म्हणलें एक तरणाटे भुरग्यांक आयिल्लें, तरणाटे चली तें कठीण रडतालें, रडोवन रडोवन म्हणल्यार बरी तें हांगा आयलें. मग आमकां मरची बिरमो दिसली ताची. कित्याक म्हूण सांगल्यार तें एका चल्याचो मोग करतालें, 18 म्हयन्यांचो मोग. 18 म्हयने जावन त्या मोगार आसा, म्हळ्यार लागभग 1.5 वर्स जावन तेचे कडेन मोगार आसा आनी मोगान आसली. आनी ताका दुबाव येतालो, तो म्हाका चीट करता कोण ना म्हणून. म्हण कसो दुबाव करचो ना, उलोवंक बरो आसा, ताका बरें काम आनी पळोवंक सोबीता, ताणें चिंतलें खडी आसा आनी तोय सॉफ्ट स्पोकन म्हळ्यार मृदू मातू, मृदू मोवाळ उलाणें. आनी तितलें बरें आसतना ताका बरें जाता, पूण तो ताका इल्लें चीट करता, हें आसा, संबंद आसा कोण ना. ताका थोडे फावटी खंत भोगचें आसलें ताका. थोडे फावटी खंत भोगतालें, कोणा कडेन उलयता गी कालें गी ताका भोगचें आसलें, पूण कशें सांगचें. आनी एक दीस एकल्यान ताका ताच्या फ्रेंडान फोन केलें, तूं ये अशें म्हणून. आनी अशें घरा तूं वचू, तूं आमी सांगल्यार पातयेन न्हय, जाल्यार घरा तूं आसा वचू म्हणून. आनी तें थंय घर ताका वळखीचे, दोगांय वळखीचे. त्या घरांत तें गेलें. येतानाचें कार ती आसा आनी गेटीक लागीं पळयतना तें कार पार्क केलां, शेड्डांत कार पार्क केलां, तांच्या घराचें आसा, कार आसा. आनी त्या घरचो येजमान परगांवांत आसा, वो त्या घरांत आसा. आनी सकाळीं येताना तो तांच्या घरा आसा सकाळीं. आनी चेडवान वचून पळयलें आनी बेल केलें. बेल करतना तोच भितर आयलो. ती येवच्या बदला, ती आनी एक भुरगीं आसा घरा, ती येवच्या बदला वत आयलो, भायर आयलो. वो भायर येवन हाका पेटो गोंकलो म्हणून तो पेट्याक आले म्हणून बगलूक तेंकां सोंप्याक आयलो. सोंप्याक परतून ग्रिल आनी घालून बागिलांनी सोंप्याचे. आनी पळयलें पेट्याक सांगता म्हणटा हाका पळयलें, कोणें बेल केलें, हाका पळयलें, तो भितर गेलो, तें बागील घालून सोडलें ताणें. आनी तें बागील गेल्ल्या क्षणां काणें आनी ताणें फोन करून सॉरी म्हणून, फॉरगिव म्हणून कांय ना, ताच्यातल्याक तो रावलो. आनी तें जाताना 6 म्हयने जाले ताका तें सोडूंक. मागीर ताणें ताच्या मोबायलांत ताणें ताका डिलीट केलें, ताचें नांव डिलीट केलें, ताच्यो फोटो आनी पुरो आसल्यो दर्या तडीर बसून फुटलून दवरिल्ल्यो आनी गार्डनान बसून फुटलून दवरिल्ल्यो, आय लव यू म्हूण दिल्ल्यो मॅसेज्यो. आनी ताणें बरयलीं बरीं उतरां मस्त आसलीं, पुराय डिलीट केलें, नंबरूय डिलीट केलें, सगळें डिलीट करून तितकें समाधान येताना त्यात फ्रेंडान आनी ताच्या चेडवान, हाचे चेडूक बारीच्या मोगाचे फ्रेंड इस्कालां सांगात आसलीं न्ही कॉलेजींत, त्या चेडवान आनी एक फोटो फेसबुकाचो फोटो हाका धाडलो, ताच्या काजार, त्या चेड्याच्या काजाराचो फोटो. त्या चेड्याकूय त्या आनी एकलो चेडू पळोवन काजार जाला. ती आतां सांग आसलें घर तिचो नवरो भायर आसा. वो आनी एकाच चेडवा पळोवन काजार जाला. ते काजाराचे फोटो धाडल्यो आनी ते फोटो हांवें पळयली, ताणें म्हाका दाखयली. फोटो पळयल्या उपरांत म्हाका जिवंक गुतो नाका म्हणून. 6 म्हयने जाले म्हाका कोरगोन एका येवंक. आतां परतून 3 दीस जावन म्हाका कठीण वोंक आनी तकली गुंची, उठोवंक जायना, न्हीद ना, म्हाका तकली गुंता आनी ओंकोंक जाता, पिंत आयिल्ल्या बरें जाता म्हणून ताणें म्हळें चेडवान. आनी काल म्हणालें म्हळ्यार, आनी मागीर फोटो पळयल्या उपरांत ताणें म्हजो हात धरचो आसलो न्ही, ताचो हात धरल्या म्हणून ताच्या हाच्या हातार ताची मुदी घालून ताणें हात धरला, ताचो हात घट्ट धरला अशें. आनी म्हाका पटलून धरचेडे ताका पटलून धरला न्ही फादर म्हणून. ताच्या हातान मुदयेचो हातान धरला, वचून एक हातान पटलून धरला ताका. म्हाका पटलून धर, म्हजी मुदी पळय जी आली ताणें म्हज्या हाताक धरची जाल्यार ताचो हात धरलो न्ही आज. 18 म्हयने हांव ताची सांगत आसली न्ही म्हणून तो कितले रडले म्हणून. तशेंच पॉल्सान हांगा आयलो, तोय आतां म्हणल्यार ल्हान भुरग्या बरी रडटालो पॉल्सान म्हणून. ताकाय कोणी एक ताच्या चेडवाचे एक्स चेडू ताका सोडून गेले, ताचे एक्स फ्रेंड. आनी ते थंय सांगता तो 1-2-3 वर्सां जावन तांचे वळोवका. मागीर ताणें जायना म्हणलें आनी दुसऱ्या हाडचीन गेलें आनी जाय म्हणून ओगेत रावलो. आतां ताणें आनी एका ताच्या फ्रेंडान सांगाती एकलो आसा काम करच्या जाग्यार, ताका फेसबुकार मेळ्ळी ह्या चेडवाची ताणें पळयल्लें. देखून हाच्या फ्रेंडान जॉन्सनान ताका फोटो धाडले, हाड रे तुजें एक्स पळय रे म्हणून फोटो धाडल्या, एक्स पळय म्हणून फोटो धाडल्या. ते एक्स आनी एकलो चेडो ताका इगर्जेन करयामणी बांदता. हांवें बांदी जाली फादर करयामणी, हांवें बांदी जाली ताका करयामणी. दुसऱ्यांनी बांदली न्ही फादर, म्हाका सोसून सांगना फादर,
सोसून थांगका ना फाद म्हज्या न्ही हांवें बांदिच्या जाग्यार आनी एकलो रावन करया म्हणी बांदतालें फाद हांवें बांदूंक तयार करून दवरल्या फाद ताका दाखयल्या ताणें इंसली करया म्हज्या काबाटांत आहा फाद हांवें बांदिच्याली करया तो बांदता हांवें कशें सोंसचें फादर म्हाका जियो नाका म्हणून तो सांगता मोगाचें न्हू वय हांवें वेळ पाड करूं नजो हांवें वेळ पाड करूं नजो म्हणून तांकां दोगांक आमी सांगलें एक आमी एक थंय कागदार बरयलां हांवें वेळ पाड करूं नजो म्हणलें कार्ड आसा हळडुव्या कार्डाचेर नील अक्षरांनी बरयलां आमी हांवें वेळ पाड करूं नजो आमी वय I took time for granted हांवें वेळ असोच खणेलो चलताय केलें म्हणून ना 6 म्हयन्यांगी 7 म्हयन्यांगी ना एकलो तसो मेळ्ळो जाल्यार तुवें ताका पळयलें ताच्या पेटो गोंगताना तो भायर आयलो घरांत न्हू तुवें बेल केलें पेटो गोंकलो तो भायर आयलो तुका पळयलें बागेल जमलो भितर गेलो त्याच घडये तुवें ताका सोडी जालें तें कित्याक काळजांत वयताय तो संबंध आनी जायना म्हूण कळ्ळें तुका आनी जायना काजारा पयलें अशें जाल्यार संबंध जायना आनी आमी मुखार जायना देखून ताची वाट तो पळोवन न्ही म्हजी वाट तुजी वाट जेदू तुका एक नवी वाट दाखयता त्या वाटेन तुवें वचत तुवें देखून हांवें मिनुताक सांगलें मिनुता तुवें ताका त्या दिसा सोडी जे तुवें वेळ पाड करूं नजो ना मुखार बरो जाता आनी खालें जाता मुखार चलया तें म्हणना हांवें पॉल्सानाक सांगलें खालें म्हळ्यार कार्यामणी तुवें करून दवरलें न्ही देव तुका आनी एक पंता आतां तुवें जेजू कडेन मागोन आनी एक चेडवा पळोवचें आनी तुका मेसवचें तुका देवान फाव केलें आनी एक आसतलें तें ताका फाव केल्लें तुकाच म्हूण देवान विसलां काजार तुमचे सरकार काजार सेरीकरचे सरकार देखून तुका इंसल्यां ताका तूं कार्यामणी बांद तयार कर आनी रडोवन चिंतून आनी करून हांवें बांदी जाल्या उपरांत ताची वकाल जाल्या उपरांत तुवें हें प्रचिंतून तुमकां फायदा हा गे तुवें आनी वेळ पाड करूं नजो Don't take time for granted. Don't take time for granted. वेळ असोच तूं पाड करूंक चलताय करून रावना कशें तो अंकंत करता म्हणा वेळ ताका मोलादीक टायम वेळ पाड करूंक सोडनाका सोम्यान म्हाका हेल्प केलें म्हाका एक्साक सोडूंक आतां तो म्हणटा आतां पॉल्सन म्हणटा म्हाका सोम्यान कुमो केली म्हाका ससाय दिली म्हाका बॉल दिलें म्हज्या एक्साक सोडूंक म्हणून म्हज्या एक्साक सोडूं म्हणून दोगांय म्हणटात मिनुताय म्हणटा ताच्या एक्साक सोडूंक म्हाका देवान बॉल दिलें म्हणून आनी तशेंच पॉल्सांनी सांगता म्हज्या एक्साक सोडूंक म्हाका देवान कठीण बॉल आनी गटाय पळयतात म्हाका दिले म्हणून देखून आतां हांव फाती येतां हांवें केल्लें सारकें म्हूण देवान म्हाका बळी आतां हांव फाती येतां हांवें केल्लें सारकें हांवें ताका सोडलें बरें जालें आतां म्हाका नवो एक चड चलो मेळ्ळा म्हूण तें म्हणटा मिनुता म्हणटा आनी पॉल्सान म्हणटा म्हाका बरें चडून देवान फाव केल्लें म्हाका मेळ्ळां आमचें काजार आसा म्हणून ऑक्टोबरांत काजार आसा म्हणून ती म्हणटात देखून हांव सारकें फाती येतां हांव फाती येतां हांवें केल्लें सारकें हांवें ताका सोडलें फाती येता म्हणून देखून हांव फाती येतां देव सारकी वाट दाखयता देव म्हज्या काळजाक सारकी वाट दाखयता म्हणून म्हजें काळीज बेसिल्लें म्हजें काळीज शिंदिल्लें म्हजें काळीज तुटुल्लें ब्रोकन हार्टेड जाल्लो ब्रोकन हार्टेड जाल्लो आनी हर एक ब्रोकन हार्टेडाच्यांक देव कितें करता म्हळ्यार देव कितें जाता म्हळ्यार एक वाट दाखयता म्हणलें हांव घट्ट आतां फाती येता म्हजो बावट अखंड बावट म्हजो म्हणून ती सांगता दोगांय सांगतात देखून हांवें घालून मोग केल्यार तो सोडूंक तितलो सलीस न्हय मोगाच्यानो आमी मोग करता 5, 6, 18 म्हयने 2 वर्सां चलतात मागीर तुटोवंक तितलें सलीस तितलें सुलाभ न्ही नॉट इजी टू ब्रेक द रिलेशनशीप तितलें सुलाभ न्ही देखून रोमा घरांक बरयल्या पत्रांत 12 अध्याय 1 ते 2 श्लोक आमच्या रेतीर बांदेचें देयवाक्य करून काडलें आमी 12 वर्सां पयलें तशें आमच्या आत्मज्योती आश्रमाचें देयवाक्य आमी लोकांक दिवचें तें रोमा घरांक अध्याय 12 1 आनी 2 श्लोक वय देवाच्या काकुळटीचो उडास काडा म्हणटा हे कश्ट आयले म्हणटाना तुमी देवाच्या काकुळटीचो उडास काडा देवाच्या काकुळटीचो उडास काडा आनी तुमी खरें म्हळ्यार तुमकांच देवाक समर्पून दिया ह्या कश्टांत आतां एक आनी एक सैरीक सोदिनाकात देवाच्या काकुळदार तो दयाळ तो मोवाळ तो काकुळदार म्हणलें ताच्या काकुळटीचो उडास काडा ताच्या काकुळटीचो उडास काडा आनी तुमकांच तुमी देवाक समर्पीत करा
तुमकांच तुमी देवाक समर्पीत करा. तुमकांच तुमी ह्या संवसाराची साल तुमी धरिनाकात. ताणी धरिल्ली साल, ह्या संवसाराची साल तुमी धरिनाकात, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारिनाकात म्हणटा देवाचे उतार. सांत पावल म्हणटा रोमाकारा बरयल्या पत्रांत, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारिनाकात, तुमी आदारिनाकात, बागार तुमची मनां नवीन करा. आतां मनां आदली मनां सोडून सोडा, ती दुखीची मनां आनी परत सोडून सोडा. आदली मनां तुमची मनां नवीकरण करा, जिणयेचें रुपांतर करा. तुमची जिणी बदली, आदली बरी नाका, स्वार्थीची नाका, तुमच्या जिणयेचें रुपांतर करा. देवाची खुशी सोदून काडा, देवाची खुशी तुमी सोदून काडा. आनी खंयचें बरें देवाक मानता आनी खंयचें संपर म्हणून तुमी जाणा जाया. आनी जाणा जाया देव तुमकां व्हरतो संतोश आनी कृपा देव दिता. खंयचें बरें, खंयचें देवाक मानता, खंयचें संपूर्ण, खंयचें परिपूर्ण, तें तुमी सोदून काडा. देव तुमकां आशिर्वादीत करता, तुमचें जिवन नवें जाता म्हणून सांत पावल सांगता. देखून मोगाचें न्हू, सोडूंक आमी शिकाचें. थोड्यो संगती सोडूं वय सोडूंक सोडीचे. थोड्यो संगती लेट गो सोडीचे. थोड्यो संगती आमी सोडीचे, तें शिकाचें. सोडचें रावूंक जायना मोगाचें, अनस्टॉपेबल. थोडे विशय आमी सोडीचे, ते दोन काडूंक जायनात. आतांचें दूख सोडीचें. ताणें चीट केल्लें, तुका तुज्या सांगात 18 म्हयने तो रावन 18 म्हयने रावन आतां सोडलें. तुवें सोडचें. ताचे विशय, ताचो उडास, ताच्यो फोटो सोडीचे, ताचो संबंध, ताचें रिलेशनशीप सोडीचें. थोड्यो संगती सोडीचे आमच्या जिवान. मांयच्या मदलो आनी सुणे मदलो संबंध पाड जाल्लो, तुवें दूख मतीन दवरलें, मायन मदुणें सुणें अशें केलें न्ही, सोडीचें. ती चिन्नां सोडीचें. लेट गो फॉरगिव, लेट गो. आतां मायन दुखयलें म्हूण सुणेन काळजान दवरचें आनी सदां कोडू बगणां बेजारायची, खंतीची बगणां सोडीचें वचून जाल्यार सोडीचें. आनी देखून प्रशांत जायचें जाल्यार, आमची जी संतोशान आसाचें जाल्यार ही चिन्नां सोडचें. देखून सोडचें रावोंक जायना, अनस्टॉपेबल. तें जातात सोडचेंच. आनी तें काल जाता कळटा, सोडल्या क्षणां आमचें जिवन क्लीन अप जाता, काळीज क्लीन जाता, मोत क्लीन जाता. आमची सगळी कूड चिन्नां, आमची जिवनची रीत, आमची जिणी, ती सगळी काल जाता क्लीन अप जाता, नितळ जाता, शुद्ध जाता, बदलावण येता, व्हरती बदलावण येता. देखून व्हडली बदलावण आमच्या जिणेंत ती आसा करता, क्लीन अप करता, आमच्या जिणे आसा करता. क्रिएट्स द बेस्ट ऑफ चेंज इन अस. बेस्ट ऑफ चेंज येदोळ पळयनातली ती आमच्या ती बदलावण हाडटा. केदाळा आमी थोड्यो संगती सोडीचे, खंतीच्यो, बेजाराच्यो, आमच्या काळजा दुखयल्ल्यो, आमच्या काळी शिंदिल्ल्यो, आमच्या मतीक दूख हाडुल्ल्यो, आमकां बेजाऱ्यो हाडुल्ल्यो, ह्यो सगळ्यो संगती आमी सोडिल्ल्या वेळार ओली बदलावण आमचे थंय येता गे, ओली बदलावण आमकां हाडटा गे, ओलो संतोश आमकां काळजान मेळटा गे. व्हरतो संतोश आमच्या जिणेंत रुपांतर जाता, आमची जिणी रुपांतर जाता, ओली आमची जिणी रुपांतर जाता. देखून आमचे थंय व्हरती बदलावण आसा करता. आमी सोडल्यार, बेजाराय सोडल्यार, दूख सोडल्यार, तांणी केल्लीं थोडीं म्हणलीं उतरां सोडल्यार, तांणी केल्लीं कामां आमी सोडल्यार, आमच्या दोळ्यान आमच्या मतींतलीं काडल्यार सोडल्यार, आमची जिणी, आमची एटिट्यूड, आमची चिंताप, मनोभाव बदलिल्ल्या वेळार, बगणां बदलल्या वेळार आमचे थंय येता संतोश, उल्हास, तो आटापक नजो जाल्लो. तशें देखून कितें काम करिना तें सोड. तुजें तें समथींग डजंट वर्क, सोड. आतां ताचें उडास दवरून तुका काल बरें करता, कितें तुका बरें करिना आपलें, काम करिना आपलें, तें सोड. खंयचें वर्क करिना तुजें आतां काम करिना, सोड. एक वॉच बॅटरी घाल्यार गुवाना, रिपेरी केल्या गुवाना काल करता आमी, काडटा उडयता हांव तें. वंटी रावलें वॉच काडटा, हें टायम पीस काडटा आनी उडयता आमी. देखून भविश्य पळय, फ्युचर पळयचें आमी, आमचें फ्युचर पळयचें आनी आमी खंयचें बरें हाडिना, आमी खंयचें बादाक करता, त्यो संगती आमी काल करचें म्हळ्यार आमी सोडचें. थोडीं बरो वचतात, बरो जातलो तशें जाल्यार खंय तसलो खंय मेळटा, बरो जातलो तो, इतल्या सांबाळो असो खंय मेळटा, इतलो ताका सांबाळ बरो आसा खंय मेळटा, इतलो सोबीत खंय मेळटा, इतलें बरें काम आसा ताका, जॉब आसा, बरें आसा जॉब खंय मेळटा वय. आनी इतलो गूड लुकींग, इतलो सोबीत गूड लुकींग, हँडसम, सॉफ्ट स्पोकन,
म्हळ्यार मृदू करून उलयता मोवाळ उलोवन सो तितलो मेळा न्हू सोडनाका तूं सोडनाका धर्न काल करताय लायफ बोर तुजी जिणी बोर अशेंत दूख आंगार घालून कोसोन तुका एका दिसाचें सोमा आसा गी ताका सांबाळोसून ताका सोबाय आसून तुजी जिणी सोबाना जाल्यार तुजी सोबाय तो ध्यान जाल्यार तुका तो रक्षण दिना जाल्यार तुका भद्रती दिना जाल्यार कितें उरलें देखून थोड्यो संगती आमी सोडचे देखून एकाच्या आतां आमी सोडचे तेन्ना एका चेडक्यान ताच्या वळखीच्या खाजनान ताका फोन केलें आळे तुजो आळे फ्रेंडाक अशें आसा तूं क्लबांत हांवें पळयलें म्हणून अलेल्या सांगात आसा 3 दोगांय आसा तुका सोडलां गी म्हणी विचारलें ना ताणें मोबायलार फोटो काडली आनी एका धाडली आका शॉक जालो रडोवन पूण ताणें डिसायड केलें तक्षण त्याच घडये ताका सोडूंक ती फोटो पळयले लक्षणां ताका सोडूंक 4 वर्सांचो संबंद रिलेशनशीप ताणें सोडलें देखून तुवें आय मेड ए मिस्टेक हांवें एक मिस्टेक केला म्हूण वळखून घेवचें अर्थ करून खाणेचें हांवें ताचो हात धरन हाच्या सांगाता रावून हाका संबंद आसा करून हाच्या सांगाता रिलेशनशीप आसा करून हांवें मिस्टेक केलो म्हणून तें वळखाचें हांवें चूक केली म्हणून वळखाचें चूक केल्या तक्षणां ती सोमा करून पडचें चूक सोडचें चूक मुखार वचूंक जायना चूक धन काडूंक जायना देखून आमी कुडले आमचें दुखीचें व्हेरी पेनफूल दूख दिवचें हें पळयतना आमी सोडटना आतां आमकां समाधान मेळ्ळें दुखीतां सुटका मेळटा देखून हें आमी सोडचें एक देखून मोगाच्या न्हू आमी फुडें वेचो वेळ इट्स अ टायम वी नीड टू मूव ऑन आमी फुडेंचो वेळ आदलें धर्म खाणोवन ताका धर्म खाणोवन मुखार म्हाका कोण सूख दिता समाधान दिता हांवें कोणाचो मोग करी येता आनी म्हजो मोग कोणें करी येता तें पळोवंक सोदून काडूंक आमी मुखार वचचें हाका धर्म खाणोवन म्हजो वेळ पाड करूंक जायना हांवें मुखार वचचें नीड टू मूव ऑन थोड्या संगतींक सोडचें आमी थोड्या संगतींक सोडचें देखून मोगाच्या न्हू थोड्यो संगती हांगा थोड्यो खोल विशय आमी सोडचें आमच्या जिणेंतावन एक 5 मुख्य विशय आमच्या जिणेंतावन आमी सोडूंक प्रयत्न करचे मोगाच्या न्हू आमचे 5 विशय सडनतल्या 5 विशय आमी सोडचें एक हांगासर 5 वाटो आमी सोडच्यो ह्यो वाटो आमी सोडच्यो ह्या वाटांनी आमी वचून नजो थोड्यो वाटो आमी वचना कांट्याची वाट म्हणटा ह्यो 5 आमच्या जिणेक कांट्या आसल्या बरे कांट्याची वाट कांटी घाले आमच्या वाटेक ह्यो 5 देखून ह्यो 5 कांट्यांनी भरिल्ल्यो वाटो आमी सोडचे ती हांगासर आसात 5 वाटो सोडच्यो एक आपणाचेर घेवचें सोडचें कलें जालें तें आपणाचेर काडोवचें कलें गडीत काडलें तें आपणाचेर काडोवचें कोणें खालें म्हळें तें म्हजेर काडोवचें हांव तशें हांव अशें म्हणचें तें आमी सोडचें टेकींग थिंग्स पर्सनली आमी सोडचें काल मी न्हू ताणें म्हजो हात दर्जा आसुल्लो ताणें म्हाका सोलेजें आसलें हांवें खंय पळय हांव एक निर्भागी म्हजें तें तितली सोबायन हांव कोण ना हांवें उलोवचें समान हांव कोण ना हांव कित्याक अशें करतां म्हजी साल समान हांव कोण ना म्हण इतें बरें भुरगें साल आनी सगळें समा चिंताप समा आसा बरें देंवत आनी घालक ताचेर घालून काडून बागोवन आनी आतां पंदा आनी हांगा कोरोज आनी पुरा काकयेंत कोरोज बावळ्याच्या पंदा कोरोज ती खायला घालून काडयेचें हांवें एसिडिटी आनी पुरा काल्याक देखून ताच्या आमी सोडचें पयलें काल्यार म्हजेर काडून जो काल्यां गडीत जालें तें म्हजेर काडून नजो ताची सूख ती तो ताच्या घरा आसुल्लो तूं नातलें कोणाच्या घरांत तूं कोणाच्या उस्क्यार नातलो तो तुजो दुसऱ्याच्या उस्क्यार आसुल्लो तुजो एक्स दुसऱ्यांच्या उस्क्यार आसुल्लो तुजो एक्स वाईच्या उस्क्यार आसुल्लो वाई वय देखून ताची सूख ती ताचें प्रॉब्लेम तें देखून तुका तें बादाक करूं नजो पावसान हांवें खरयामणी बांदिचें तुजी सूख न्ही तूं अशें ताय तुवें खरयामणी अंडोर लाय तें तुजें तावन खरयामणी बांदूंक अशें ना आनीकल्याचें तें ताका कळटलें एक दीस तुजें चलो तो वय घेवन मुखार येताना कळटा तें जाल्यार सुर रडोवन कांय फायदो ना ताणें तुका वचून गेलो तूं इतलो बरो देव तूं इतलो बरो भुरगो तूं इतल्या बरो शगुणो तूं इतलो सोबिता आसाय तूं इतलो कॅपॅसिटी आहा तुका ताणें इल्लेशें स्टायल केल्या आनी मॉडर्न दिसता तें ताचे वटेन गेलां तें मागीर कळटालें तशें देखून हांवें तुजेर खाणून नजो देखून म्हजो बॉस कितें म्हणटा कोण ना बॉस कितें म्हणटा ताचें प्रॉब्लेम तें तुजें बेस्ट तूं करताय देखून तुवें तुजें प्रॉब्लेम न्ही तें तुजें प्रॉब्लेम बॉस कितें म्हणटा मॅनेजर कितें चिंता म्हणून पार्टनर कालें करता मुखार पार्टनर रावत की ना पार्टनरान तेजें
काल करीत कोण ना तुजेर कितें घालखणें येताय तें देवाचेर घालखणें तूं देखून सासू सुणेचेर सूण कांय म्हाका सोडून वचत की म्हातारे जाताना म्हाका पळयना गी म्हणून तें खात्या तूं आतां हें करताय चिंतून घाणयताय सून तशें खालें म्हणटा कोण ना कितें कोण ना म्हणून तुजेर घालखणें का तूं बरें आनी ताचो मोग कर देवाचो मोग कर पुरो देखून वय देखून हे विशय तांचो हे विशय पुरा तांचे विशय ते हे इश्यूज तांचे इश्यू हे प्रॉब्लेम तांचे प्रॉब्लेम तुजेर घालखणो तूं कर घानाका देखून सोड तांचे विशय तांकां सोड तो गेलो न्ही वचून दी सोड देखून घरांत खालें जालें कुटुंबांत खालें जालें तुजेर घालखणें नाका तूं शांत समाधान राव हे म्हजें कांय प्रॉब्लेम न्ही प्रॉब्लेम तांचे म्हूण सोड तें देखून तो बॅडली बिहेव करता जाल्यार ताची साल समाना जाल्यार तो तसो समाजसो तुजो कांय समाजसो न्ही तें ताचें प्रॉब्लेम तुजें न्ही देखून तुवें खरें कितें म्हळ्यार तेणें देवाचे उतारचें ध्यान करून ताका सोडचें जोच्या वंजेलांत 8वा अध्याय वो श्लोक 25 आनी 30 आनी 30 बारीक बरो देवाचे उतार हें देवाचे उतार आमी आयकल्यार आमकां कळटा म्हळ्यार तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी तें 7 तुमकां सुडका दिता म्हणून ते 7 तुमी जाणां जातल्यात आनी ते 7 तुमकां सुडका दितलें 7 तुमकां सुडका दितलें ती खरी सुडका देव स्वामी तुका खरी सुडका दितलो देवाचे उतार दिवचे सुडका आपले स्वामी जेजू तुका खरी सुडका दितलो म्हणून 8वा अध्याय 30 आनी 6 श्लोक जुवांच्या वांजेलांत 30 8वा अध्याय ते देखून खरी सुडका ताणें दिवची सुडका खरी सुडका ताणें दिवचें सूख खरें सूख ताणें दिवचो संतोश समाधान खरें समाधान देखून ताचें हांव समाधान खणें सूख थोडे विशय सोड तुजेर घालचें सोड दुसरें आमी धरची वाट सोडची एक थोडी खांट्याची वाट दुसरी ती कसली म्हणटा सोडीचे हेर कितें चिंतात कोण ना म्हूण ती कितें चिंतात बॉस कितें चिंतात एक सकडी काल घालतना म्हजे वरवीं जालें ताची सैरी सुकली म्हजे वरवीं सुरी सुकली पुताक काम मेळना म्हजें काम तें म्हजेर घालखणोवचें तें तुवें घालखणून सोडचें बिजनसाक लॉस जालो म्हजे वरवीं तूं लॉस जालो हांव न्हवऱ्याक पूण तें तुजेर घालखणोवचो तें जालें आतां दुसरें कितें म्हळ्यार हेर कितें चिंतात कोण ना सून म्हणटा माय कितें चिंता कोण ना हांव बरी कापड न्हेसलीं हांव आनी मी गरजेन हांव सकडी म्हजेर उलयतालीं आतां माय कितें चिंता कोण ना माय रागार पेट्टा कोण माय कितें चिंता कोण ना वय कितें घरांत हांव खालें दिलें आनी एकलें कोण गेलीं सून खालें चिंता कोण ना ताका दिलें गी ना गी तांकां इत्या दिलें चिंता ना गी तें खालें चिंता कोण ना हें चिंता कोण ना पूत खालें चिंता कोण ना म्हणून वय देखून आमी हें पुरा सोडचें आमी सोडचें वय आतां म्हळ्यार मीनू एका चेड्याची वळख जाली ताणें चेड्याची वळख जाली आनी चेड्याची वळख जाली मीनू तो गेलो गे आतां दुसऱ्या चेड्याची ताका वळख जाली आनी ताचे पयल्यांत ताचे उलोवच्या पयलीं 2 पटी मेळ्ळें तें तिसरे पटी मेळ्ळा जें जाल्यार ताचे फोटो विचारली ताणें मोबायलार फोटो हाडली आनी आवय धांवन गेलें ताचे आवयक दाखयली आवय पळोवन म्हणाली चेडो सोबिता पूण ती दुसरे उतार म्हणाली ताका मस्त दुखलें चेडो सोबिता म्हणाली आनी दुसरें उतार खालें म्हणाली गो तें आतां टेड्डी बेर आहात पळय टेड्डी बेर सोबीत मार्केटीन मेळटात आनी तुवें टेड्डी बेर हाडलाय पळय म्हणून ती चेडूं गदेलार बसताना सोफाचेर बसताना व्हडली टेड्डी बेर म्हळ्यार व्हडली खाराडी हाची प्लास्टिकाची काडून बसतालें सोबीत दिसताली आनी हो चेडो सोबिता आतांचे पुरा टेड्डी बेर्स बारी सोबीत म्हणाली टेड्डी बेर म्हणाली आनी कंपेर हाका एक शॉक जाल्यार जालें तक्षण ताका म्हज्या उतरां उडास आयलो तें मांयचें चिंता मम्मी म्हणून दी तुका पासान जालां न्ही मम्मीक दाखय मम्मी घाल म्हणटा पळय आतां घरा हाड म्हणून मागीर घरा व्हर मागीर आवय आतां ताका मस्त लायक करता त्या जाल्यार टेड्डी बेर म्हणाली आतां भारी बरें जालें तिका बारी खुशी वय थोडं आमी थंड रावचें कोणी खालें म्हणटा थंड रावचें वगेर रावचें बिजनसांत नवी वस्त आतां मार्केटीक आयली म्हणटा बिजनसांत आतां नवी वस्त आयलें आतां म्हळ्यार बिजनसांत एक नवें बायक आयलें तें शोरुमान दवरतात नवें बायक या कोलोगी सबाचो पावडर आयलो सबाचो पावडर निर्माण कालिंग नो एक साबू मार्केटीक आयलो एक सायकल मार्केटीक आयलें एक ग्रायंडर मिक्सी कालें मार्केटीक नवीत आयली आनी ताणें शोरुमान दवरल्या बरी एक सारी उमकळयल्या नवीत सारी आनी बऱ्यो ताका पालो आसा सोबीत पालो आनी बरे सोबीत पालो आसात त्यो सारी नव्यो सारी उमकळून सारी पेवान तूं शोरुमांत उमकळयल्या तक्षण शॉपांत उमकळयल्या तक्षण बायक आयिल्ल्या तक्षण 100 जणी त्या लायक करता म्हणना 10% 100रान 10 जण ताका हेट करतात द्वेश करतात हें काय आयलां नवें सांत म्हूण थोडीं बाल मनशां कापडां म्हळ्यार इंकली बनशिऱ्यां बरीं दिसतात कापडां व्हडले पालव म्हाका लायक ना म्हणटा चलतात 100रान 10 जाणां 10% पळयतात आनी तिशीन पळयतात तीं कांय म्हणनात इंडिफरंट कोलो येवन दी ग्रायंडरां पळयतात मिक्सी पळयतात इंडिफरंट करतात कांय प्रतिक्रिया दाखयनात उगयत रावतात
इंडिफरन्स करतात ती तांच्यातल्याक येतात मागीर 10% आहात मागीर 10% काल म्हळ्यार ती पिशींत जातात ताच्या फाटल्यान चड तरणाटे चेडे बायक दवरले जावन पळयतात थोडीं मोबायलां लेटस्ट मोबायल आयल्यान थोडीं खयलीं पातळ मोबायलां ही पडल्यार पुट्टात म्हणून घालतात 80% लोक ताका गुमांत दिनात इंडिफरंट कॅरच करनात 10% आहात चेडवां चेरके आनी थोडीं 10% आहात ताच्या मोबायलाच्या फाटल्यान पडटा यंत मोबायल म्हाका जाय जे स्लिम आसा बरें आसा म्हणून रॅविंग फॅन्स जातात रॅविंग फॅन्स म्हळ्यार रेविंग फॅन्स म्हणटात ताका रेविंग फॅन्स म्हळ्यार कालंगडी रेविंग फॅन्स आमी रेविंग फॅन म्हणटात त्या बायकाचो ही बायक बरें येसपादा आमी रेविंग फॅन म्हणटा रेविंग फॅन म्हळ्यार काय म्हळ्यार तो फॅन म्हळ्यार आतां तांच्या फाटल्यानचो पिसोता हांव हाच्या फाटल्यान पिसोतालो ह्या मोबायला पासून पिशो जाल्यार थोडीं भुरगीं म्हणटात तशें देखून थोडे रेविंग फॅन जायना जाल्यार ओके थोडे लायक करनात ओके ते खालदार कोण उलय थोडे लायक करतात तें तांचे वरवीं बिझनस जावचो देखून एफएस घरान बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 3 श्लोक सांगता 4 अध्याय रिनीव युअर मायंड तुजी मोत नवीकरण कर तुका जायना निवडणी क्रिटिसायज करनाका क्रिटिसायज करनाका तूं तुजें मोत नवी कर आदलें पुरा सोडू संवसारी चिंता तशें चिंता तुजें चिंता बदली हेरांच्या विशयान तूं मोग घेवन दी हेरांच्या विशयान दया येवन दी हेरांच्या विशयान तुका बरी बोगण्यां दी तुजी मोत नवीकरण कर मोतीन कितें घाली जाय आनी कितें घालूंक नजो हें देवाचें उतार सांगता देवाचें उतार एफएस घरान बरयले अध्यायांत 4 अध्याय ते 30 आनी 1 आनी 30 आनी 2 श्लोक आमी वाचीत जेत मोतीन कौल्यो संगती घाली जे मोतीन कितें घालून जोगी सांगता मोत नवी करा ह्यो संगती घाली नाकात आनी ह्यो संगती घालून तुमची मोत नवी करा संतोष समाधान तुमच्या काळजांत तुमच्या जिणेंत रास करता तुमच्या कुटुंबांत सूख समाधान रास करता म्हणटा देवाचें उतार वय देखून तुमच्या राग मोतीन घालून जो राग निस्कुचार निंदा बेजाराई आनी अशें आनी परत तुमी मोतीन घाली नाकात हें सोड सोडा कुडल्या सोडा दया बोगसाणें माय मोग सोत्निकाय मैपास दोन खण्या म्हणटा तिसरें आमी सोडीचें जाल्लें मोगाच्या न्हू तिसरें आमी सोडीची जाल्ली वाट खंयची म्हळ्यार तूं कितें न्हय पळय तें सोड तूं कितलें व्हडल्या जाणां बरी चिंचें थोड्यांक आसा म्हजो एक लिस्ट आयलो आनी म्हजे येयलो अशें म्हाका व्हडल्या जाणां बरी रे हांवें सांगलें व्हडलो जण तूं म्हळ्यार व्हडलो जण हांव म्हाका बारीक कशी त्यो व्हडलो जण म्हणटाना म्हाका कांय बेजार ना म्हणून कमी जाण ताणें कॉलेजींत आसतना बरें शिक्षण हुशार आसलो आमच्या संगात ताता आसलो बरो भुरगो पूण व्हडल्या जाणां बरी व्हडलें वस्तू करून म्हणजे एक दीस ताणें भायर जावन हाडली आमी परत दांड्याक धरून सोत्री व्हरता ताणें माथ्याक टोपी वयर ल्हानशी सोत्री पावस येताना ती टोपी माथ्याक घालची तो व्हडल्या जाणां बरी एकलोच तूं 2,500-3,000 भुरग्यांत एकलो माथ्याक टोपी घालून टोपयेच्या वयर सोत्री तांबडी आनी दोवी अशी गीट आसली माथ्याक टोपी ल्हानशी दिसना म्हणून तो घालून येतालो ताका लज दिसनासली ताच्या सांगात वचून म्हाका लज दिसताली माथ्याक टोपयेर सोत्री धरून येता आमी काळी सोत्री म्हाका तांबडी कालार सोत्री आजीक वचूंक म्हाका लज दिसची काळी सोत्री मात दांडो असल्यार मात आतां म्हळ्यार ती बॅगान दवरूं सुलभ म्हणून म्हाका एक दांडो मोडची सोत्री हाडिल्ले फोल्डिंग आनी ती व्हरची तो ती माथ्याच्या टोपयेक घेता हांव तेच्या सांगात ये रे म्हज्या सांगाता म्हळ्यार हांव दोमचालें पयस तशें पयस येतालें कॉलेज येताना घरा येताना सक्कडी ताका पळयतालें पूण ताका तें गत्त दाखोवचें म्हाका गत्त दाखोवंक जाय रे म्हणून गत्त दाखोवचें मोर्जी दाखोवची वडपण दाखोवचें हें सोडून सोडीचें ही वाट आमी सोडीचें वडपणाची गत्त दाखोवची व्हडल्या जाणां बरी करची आनी कोणी लायक करनात व्हडल्या जाणां बरी केल्यार वडपण दाखयल्या लक्षण कोणी लायक करनात रॉक्सान म्हणलो आसा रॉक्सान माथ्या टोपी जावन असो रॉक्सान सोत्री माथ्याच्या टोपयेक तशी हांगात टोपयेच्या वयर घट्ट जावन खाली निवणें दवरल्या जावन व्हडली सोत्री माथ्या वयर तशें ती व्हडली देखून व्हडली मर्जी दाखोवचें पिशें ताका मस्त आसलें देखून मोगाच्या न्हू थोड्यांक ही पर्सनॅलिटी मस्तू लायक मर्जी दाखोवची गत्त दाखोवची आनी व्हडलें ड्रेस घालना आनी व्हडली मर्जी दाखोवची ही पर्सनॅलिटी ही दवलत वडपण गत्त मर्जी दवलत दाखोवची थोड्यांक व्हडली ही पर्सनॅलिटी मस्तू बिग पर्सनॅलिटी मस्तू लायक करता बिग पर्सन मस्तू लायक करता थोड्यांक वडपण मर्जी लायक मस्तू लायक थोडीं ताका आकर्शीत जातात थोडीं ती मर्जी दाखयनात मर्जी दाखयल्या कशें फाटल्यान धांवतात वो टोपी दवरतना थोडे कितले जावन ताच्या फाटल्यान धांवताले पिलीच्या वेच्या फाटल्यान भुरगीं धांवतात पळय पिली वेश येतात मरनामी वेश येतात तांच्या फाटल्यान येता तशें थोडीं ताका आकर्शीत जातात आतां कोणी एकल्यान वस्तूर घालें एक विशेश वस्तूर घालें हेणें पिंजलां हांगा पिंजलें आनी बाणयेन येताना कितले जाण ताका पळयतात आनी ताच्या फाटल्यान रेडी जाता वचून आकर्शीत जातात थोडे आकर्शीत जातात फॅसिनेटेड
ताका व्हडले बरे आकर्शीत जातात फॅसिनेशन जाता व्हडले व्हड ड्रेस केल्ले आसतना आमचे दर्पाराणी म्हण आसले एक बेंगलोरान दर्पाराणी ताणें ड्रेस घालून आनी पळय हेचे पळय खोले ड्रेस ते ल्हान ड्रेस खोले टायपाचे चुडीदार कपडा न्हेसले पळोवना दर्पाराणीचे खोले ड्रेस ताच्या कोण कोत्ता ताच्या फाटल्यान कोण येतले कोत्ता गी उरल्यान म्हाका सांगून ताच्या जादूगारा मात ताचे वय बाजीगार म्हणटात पळय हिंदींत बाजीगार तसले ताच्या फाटल्यान हेचे जगलर्स जादूगार कशे पळय ते थोडे हेचे घालून आनी अशे जादूगार जादूगार ताच्या फाटल्यान येतात जादूगार वय दर्पार वय हांवें पळयलो हें ताच्या मागीर ताचें जिवन आतां पळयलें ते म्हजे स्टुडंट दर्पाराणी म्हजे स्टुडंट आतां म्हजे स्टुडंट व्हडल्या खंयचे व्हडल्या कामार वचून खोली बेंगलोरान घरां बांदल्यांत म्हणना एकल्यान ते दाळ व्हडलें आसलें दर्पाराणी आतां पळयल्यार मुल्पाराणी जाला मुल्पाराणी म्हळ्यार कांय ना भिकाऱ्या बरी आहा ताची जिणी अलत जागलर्स ताच्या फाटल्यान पडून ताची गत अशी जाली गी म्हणना देखून व्हडपण दाखयल्यार आकर्शीत जातात मोसगारा न्यायवंचका ताचे आकर्शीत जातात जादूगारा न्यायवंचका मोसगारा म्हण हय दोगां ताका चेड्यान ताका मोस करून ताचें काजार पाड जावन ताची जिणींत पाड जाली देखून दर्पराज आसलो एकलो दर्पराज आनी तशें दर्पराज दौलतराजाक खालन जालें म्हळ्यार दौलतराज तो व्हडलो दौलत दाखयतालो व्यापारान तो बरो एका टायमार बिजनसान जालो आतां तो खालन जाता म्हळ्यार बरबाद जाला देखून दर्पा दाखयले खुणी रावणान कोलोशेगेला बरयल्या पत्रांत देवाचे अवतार म्हणटा अध्याय 3 5-10 कोलोशेगेला बरयल्या पत्रांत सांगता दर्पा मोर्जी सोडटा म्हणटाना ते ताका सोडूंक तें काडूंक गत्त काडूंक सोमी तुका कुरपा दिता म्हूण देवाचे अवतार सांगता हें वासीज आमी कितल्या आपुरबायन सांगता मोवाळ तरान देवाचे अवतार सांगता सोमी हलें तुका बळ दिता गी दर्पा तुवें काडून उडयत मोण केलें एका हप्त्या भितर काडून उडयत तुजें दर्पा तुजें गर्व तुजो अहंकार येवे बरी तुवें दर्पा दाखयचें म्हणून देवा बरी जाता म्हणून तिणें तें फळ केलें गर्वाचें फळ केलें तुवें तें गर्वाचें फळ काडून उडयत सोमी कुरपा दिता म्हणटा देखून देवाचे अवतार म्हणटा माथ्याच्या वंजेलांत 5 अध्याय 5-9 सादी बळी देवाक मानवतात तांचे जावन देवाच्या राजान ती त्या देवाच्या राजा हांगात ती शांती समाधान संतोष सूख हांगा भोगतात थंय भोगतात देखून देव मानवता खाली का ती फळफळे खालती सादी बळी देवाक मानवतात म्हणून देखून प्रायड म्हणटा आमी प्रायड गर्व दौलत व्हडपण काडूंक ते मस्त स्लो मोगाच्यान मस्त स्लो काडूंक तितलें स्लाब न्ही काडूंक मस्त स्लो देवाचें कुरपण आसतना तें काडूंक जायना मस्त स्लो तें काडूंक एपटी येवंक सोडून वचो ताका कित्याक तें काळजा भितर लिपता गर्व दर्पा दौलत व्हडपण तें काळजा भितर लिपोवन आसा केदाळ वयर पडटा म्हणना आतां काडया म्हणटा नाळे तें आसा तें दिसतात आज काडलें फाल्यां तें दिसता परतून काले न्हेसल्यान म्हज्या उलाण्यान म्हज्या ड्रेसान पसून दाखोवन येता देखून मोगाच्यान हें गर्व तें परतून वता आनी तें गर्व काळजांत लिपता हायट्स इन द हायट्स लिपता तें लिपो रावता म्हज्या काळजांत तें लिपो रावता देखून म्हज्या जाग्यान काल्याक दर्पा म्हळ्यार प्रायड काल्याक म्हजें काल उणेपण आसा देखून तें उणेपण भरच्या खातीर हांवें हें दर्पाक प्रायड गर्व दौलत व्हडपण घालून काडचें व्हडपण दिता की कनिगे पोकळ आसा त्या पोकळांत काल्यान बरीचें म्हज्या जिणेन कलीग एक क्षेत्रांत केदां एकदम दुडवांत काल्यार पोकळ आसा रीण काडला मस्तू नातल्यार म्हज्या संबंदांत पोकळा नातल्यार म्हज्या शिकनासतना म्हज्या बुदोवन गायन पोकळा काल उलाण्यान पोकळा म्हज्या नडत्यान कलो पोकळ आसा पोकळ कालीपण रितेपण तें रितेपण भरता खातीर आमी दौलत दवरून आमी सकाळीं सोमा म्हणटा हें एका दिसा आमकां चिकार करता आमकां लगाट करता आवय देखून आमचें एम्प्टीनेस वयर पडटा उणेपण भरती करूंक आमी घाल्ल्यार तें उणेपण प्रायड जावन आसा एक लँड मायन म्हणटात लँड मायन आतां कुवेट वॉर जाल्ल्या वेळार कुवेट सद्दाम हुसेनान इराक आनी कुवेटा वॉर जाल्ल्या वेळार ताणें लोक मरुभुमींतल्यान रेवे भितर लिपोवन दवरले ल्हान बॉम्ब कोणें पांय दवरलो पुटोवन मनीस पडच्या दिसानातले दरनी पोंद आसले पांय घालूंक जायना ताका लँड मायन म्हणटात लँड मायन म्हणटात स्पोटाका देखून हें काल करता म्हळ्यार प्रायड म्हजें थंय दौलत म्हजें थंय व्हडपण म्हजें थंय आसा जाल्यार म्हजी अत्मीक जिणी कुंठाता अत्मीक जिणी वाडना
स्पिरिच्युअल लाईफ विल नॉट ग्रो, कुंठाता आत्मेजीनी मरून येता वाडावाड जायना देखून कित्या प्रायड काळजान लिपोरवता देवाची कृपाक तें जागो ना देखून हांवें काल म्हणजे वडपण दवलो सोडीचें सो हांवें सोडिचें जाल्लें काल म्हळ्यार संपूर्णाची गरज म्हाका हर एक संपूर्ण जायचें म्हळ्यार म्हाका गरजू हें संपूर्ण जावचें गरजू म्हण गरज म्हण बघचें देखून म्हाका बरें केल्लें बरें जायचें गरज म्हण बघचें म्हाका नीड टू बी परफेक्ट आय फील नीड टू बी परफेक्ट हें सोडचें परफेक्ट जेजू म्हणटा देव मात परफेक्ट म्हणटा देव मात परफेक्ट आमी देवाडे मागून कितलेंतलें साजावन प्रयत्न करचे देव मात परफेक्ट म्हणटा चेडू मिनाली रडटा तसो मोग पळया म्हाका एक शॉक जालो एक चेडवांचा मिनाली हांगा आयिल्लें मिनाली 24 वर्सांचें चेडूं तें 24 वर्सांचें 18 वर्सां जाता ताका एक व्हडली चेड्याची वळख जाली आनी तो बैल्या घर बोटीर खंय आसलो तो तसो बॉयफ्रेंड आनी तो बॉयफ्रेंड एक दीस आयलो एक दिसांनी आमच्या घरा येता म्हणलो जायत म्हणलो जायत म्हणाले मम्मी आसा म्हणाले आवय भितर च्या करून गेली आनी टी शर्ट घाल्लें ताणें धाडिल्लें टी शर्ट ताणें प्लॅनार ताका टी शर्ट धाडलां तें टी शर्ट हांगा तावन उक्तें करचें अशें हांगा तावन उक्तें करचें जिप्पालें हांगा एक व्हडलें रिंग तें रिंग व्हडलें आसतना जिप्प सकयल येता तेच्या टी शर्टाचें आनी तें घालनालें हांवें तुका सोबीत टी शर्ट दिलां हांगा सोबीत कर हांवें येता तेंत गलीचें टी शर्ट घालचें तुवें कशें दिसता पळय हांवें दिल्लें पॅण्ट घालचें तें त्यात पॅण्टार आसलें आनी तें टी शर्ट घालून आयलें वो घरा आयलो आवय भितर गेली पळयलो लो उठलो हाय म्हणून ताच्या लागीं गेलो पटलून धरून सोडटलें कित्याक म्हाका काजर जाता इतल्या वर्सांचो मोग आमचो पटलून धरून सोडटलें मागीर पयस राव म्हणटालें आम तितलें हुशार तशें आनी तें पयस राव म्हणटालें वो गेलो लो आयलो ती झीप अशी हें ओडली ताणें सगळें झीप ताची टी शर्टाची झीप ओटली आनी भितर तिळ्ळें ताणें तिळणू पळयलें भितर परा सकडी सोमास आगी म्हणून ह्या चेडवाक इतलें दुखलें म्हाका ताणें तशें केलें न्हय म्हणून ताका न्हीद पडोना एसिडिटी सुरू जाली वोंकोवंक जावचें पिंत आयल्यार जावचें ताका कामां वचूंक जायना ड्युटी करूंक जायना अशें केलें न्हय म्हूण तें रडलें मागीर तें हांगा आयलें पळय त्या चेडक्याक परफेक्ट आसा गे ओर परफेक्ट जायचें म्हाका म्हणलो खंय तूं परफेक्ट म्हूण म्हाका गोत्तालें म्हण सगळी परफेक्ट जाता गे तोंड्यान पळोवंक दिसता कितें दिसता तें परफेक्ट जालें जालें उरलें ताणें सांगिल्लें पळयचें आमी तशें करचें गे काजारा पयलें तकवलें दुखलें ताका चेडवाक दुखलें ती दूख ताचेर आतांय जाल्यार काजर जावन आतां भुरगें जालां जाल्यार ताका ती दूख आसा ताका दूख आसा देखून परिपूर्ण देखून हांवें सांगलें ताका सांगलें ताका ताचे कडेन सोड म्हळें ताका सोड सोडलो मागीर आतां तुका दुख येयल्लो ह्या स्थितीक हाडुल्लो तुजो मान काडुल्लो तुका ह्या स्थिती ह्या नमणीची दूख दिल्लो हें बॅड अबावट फील बॅड अबावट युअर सेल्फ म्हाका तर म्हजे भशेन फील बॅड जाता म्हळें तुजे भशेन तुका बदलत नासलो तूं तें सोड सोडटा म्हणालें जायत म्हण हांवें तूं सोडलो आतां दुसरे काजार जावन एक भुरगो आसा ताका अप्पूरबायन आसा तो आतां तो बारी बरो ताका मांड सडयता तसो गौरव सडयता तसो अभिमान सडयता अशें दुखोवचो न्ही दुसरें म्हळ्यार परिपूर्ण विशीं परफेक्ट अबावट काल्या विशयान परिपूर्ण आमी चिंचे थोड्यांनी केल्लें काम परिपूर्ण जायचें सण्ण इडल्यो करतना त्यो इडल्यो तश्योच रावंडेच्यो तश्योच पुगाचे चूर येवन जाल्ले क्षणां अपसेट जाली उलयनात पटा बुकना दवचें कालें म्हणटा कोण ना भुरगीं खातात की ना गे न्हवरो खातात की ना गे म्हूण सगळें जाता थोडे टी हवामाना पीठ पुगाना अशेंत जायचें तशें सादारण जाली बरी चटणी केली आनी थंय दवरलें बरें जाता घर क्लीन जाता की ना म्हाका क्लीन आसचें परफेक्ट आसचें ह्यो चूर धूळ आसूं जावं म्हूण थोडे टी वाऱ्याक धूळ येवन पडटा आनी पुरो परफेक्ट जायना तुका कितलें नितळ जाता तितलें कर तितलें भुरग्यांची भलायकी हांव कशी आहा कोण आनी कोण म्हजीं भुरगीं सदां बळ्या आसाचें म्हूण थोडे टी इल्लोसो शेळ इल्लेशें ताप कोणाक येना इल्लो ताप इल्लो शेळ आमकां पिडावन चित्त ताप आनी येवन सोद इल्लोसो पांय दूख जाता थोडे पडल्यार आनी बरो भुरग्यांक कालें जालें भुरग्यांच्या वयच्यान बॉस हॅप्पी आसा की ना गे म्हज्या कामाक बॉसाच्या वयच्यान तेंचे हॅप्पी हांवें परफेक्ट बॉस केताळ म्हजे वयच्यान हॅप्पीच आसा जी चुरकांक जाता कोण ना जॉब हांवें केल्लें काम परफेक्ट जालां ना गे बॉस हॅप्पी आहा की ना गे परफेक्ट आहा की ना गे म्हणून मागीर माजरां आनी पेटे गो नितळात की ना ती कोणी आतां आयले पात्रापणी येयल्या काले म्हणटात की कितें म्हणटात की आमच्या गाड्यांचो हाडे सगळो दीस अशें तुवें परफेक्ट तुज्या विशयान ती चिंता जिल्लेशें तुजी भलायकी गरजेची तुवें तुज्या विशयान तिल्लें चिंताचें घरा विशयांत बॉसा विशयांत कामा विशयांत पेट्या विशयांत भुरग्यां विशयांत न्हवऱ्या विशयांत तें चिंतल्यार पावना तुजी भलायकी सो देवाश येता तुवें बरें आसाचें म्हूण सगळें सोडून तुजोच मांडो पाड जालो जाल्यार हर एक दीस तुकाच तुजी भलायकी पाड एसिडिटी पेंगटान दूख फाटीन दूख तकली दूख BP हाय डायबिटीज हें काडून इतल्या प्रायर ह्या ल्हान प्रायर तूं अशें करता सोमांग तुवें देखून हें पुरा सोड न्हू हें टेंशन सोड न्हू तुवें हें सोड सोडिचें परफेक्शन सोडिचें सदां आमचें घर नितळा पुरो सदां नितळा पुरो देखून सड्ड परफेक्शन नासल्यार व्हडणी तुवें कितलें सदां नासल्यार पुरो देखून कीप युअर सेल्फ इंटॅक्ट
तुका तूं सोमां करून दवर. कीप युअर सेल्फ इंटॅक्ट. मांडो सोमान आसतना उडास नासतना एक तोगडाय नाका. तुका इंटॅक्ट देवान दिल्या बरें परिपूर्ण करून दवर तूं. तुका दवर. 5वें आमी सोडी जालें लेट गो नॉट येट. लेट गो नॉट येट म्हळ्यार मुखार फुडें कितें फुडें कितें म्हजें काम कितें प्रमोशन मेळटा की ना गे म्हज्या पुताक. म्हज्या सुणेक आतां पुताक खातर जालें सुणेक तें काम मेळटा की ना गी. काम मेळटा फुडें कितें काम मेळटा की ना गी. पार्टनर म्हज्या न्हवऱ्याचो पार्टनर काय ताका धोको दिता की कालेंगी. तो पयशे सोडटा कालेंगी. काम सोडटा की कालेंगी. कुटमा सांदो आमच्या कुटुंब म्हजी सुणू आमचो मोग करता की ना गी. आमकां चलयता की ना गी. आमकां पळयता की ना गी. ताच्या देखून इतलें पुरा तुवें मुखार कालें फुडें आमच्या हातांत आगी कोणाच्या हातांत आगी फाल्यां म्हणलें. कालचो दीस गेलो फाल्यां आमच्या हातांत आगी. आयचो दीस बरो आयच्या दिसाचें चिंतून फाल्यां देवा म्हजो फाल्यांचो दीस तुज्या पांयां तळा दवरता. तुज्या पांयां तळार दवरल्या जालो. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 19 श्लोक 4:19 हें 10-19 मुचो वाचल्यार आनीक बरें. पूण 19 आमी बरोवन दवर मतीन बरोवन दवरया काळजान बरोवन दवरया. देव सोमी जेजू म्हजो मोग करतलो सोमी जेजू ताच्या भांडारांत कितेंय उणें पडना. ताचें व्हडलें विस्तार भांडार अक्षय पात्रे ताच्या भांडारांत हांव मुठी बोर म्हज्या पालवांत घालतलो. मुठी बोर म्हज्या उस्क्यार घालतलो. खंयलें उतार पळया. हांवें केदाळे उणेंपण भोगल्या क्षणां देव तें उतार उडात करचें. म्हजो सोमी देव म्हजे बोर म्हज्या पोशांत घालतलो. म्हज्या बॅगांत घालतलो. म्हज्या घरांत भरतलो. म्हज्या भुरग्यांक पळयतलो. बोर ताच्या भांडारांत हांव अगाध भांडारांत हांव ताच्या अनंत भांडारांत हांव खाण म्हाका दितलो म्हणून. दुसरें कालें म्हळ्यार मातयेच्या वंजेलांत 10 अध्याय 19 श्लोक कश्टा वेळेक कितें करचें म्हूण देव तुका कळीत करता. कश्टांच्या वेळार तुका कितें करचें देव कळीत करता. देखून देवाचें कितें आमी म्हळ्यार मुखार कितें म्हूण कंत करतले हांवें पळयलां तांकां देवाची बसोवण्या विशयी फक्त एक चूर तांकां तिळवळीक येना समजणी ना. समजा आमकां मुखार कितें जाता पुताक काम मेळटा ना गे न्हवऱ्याची भलायकी सोमागे ना गे पार्टनर बिजनसान सोडता गे कालें गे पुता प्रमोशन मेळटा गे ना गे भुरग्यांची भलायकी बरी आगे ना गे यंत मुखार कितें जाता फाल्यां कालें फुडें मुखलें कोणें चिंचें तें चड्ड हांवें पळयलां सोदून काडलां. कोणें म्हळ्यार कोणा आपले देवाच्या बसोवण्यांची जाणवाय समजून ना. हर एका पेजीर म्हणल्यार बरी एक देवाची बसोवणी हांव तुमकां आदार दितां. हांव तुमकां कुणोम करतां. हांव तुमकां सांबाळून व्हरतां. तुमचो आदर चलयतां. तुमच्या सांगात आसां. तुमकां संदोश दितां. रक्षण दितां. तुमी आशेल्लें दितां. तुमच्या काळजाची आशा पूर्ण करतां. कितल्यो बसोवण्यो करतां दितां म्हणल्यार बसयता. त्यो बसोवणी आहात त्यो कोणाक तुका पत्येन येनातल्यांक मात. ताचेर बसोवण्यांचेर पत्येन येनातल्यांक देवाचेर बार घालनातल्या मात मुखल्याचेर देखून सोड देवाचेर बार घाल. मुखलें चिंता मुखली बेजारेक मुखलो हुस्को सोड फाल्यां आयची जिणी बऱ्या तरान जिये तुका देवाचें बेसावां. आनी कश्टा वेळी देव कितें करता तें म्हूण देखून मोगाच्यानो आमच्या जिणयेंत थोड्यो संगती आमी सोडचे. आमी थोड्यो संगती 5 संगती सोडचे. हर एक आमचे वयर घालकाणोवचें. आमी बिलकूल घालकाणी नाय. आमी सोडचे आमचे वयर घालकाणोवचें पुरा. कोणें काल म्हणगे म्हजी सूख म्हजें पर्सनली हांवें घालकाणोवचें. म्हजें पर्सनली इनवॉल्व करचें. म्हाका तें करचें तें हांवें सोडचें. दुसरें कितें हांवें सोडचें म्हूण सांगल्यार मोगाच्यानो तें कोण सोडचें. हेर कितें चिंतात कोण ना हेर तें चिंतून दी तांचें तें चिंता सोडचें. तें मागीर तूं कितें न्हय तें सोडचें. दवलत गर्व आनी तें बरें दवलत दर्पा तें प्रसन्न सोडचें. आनी तें कोण तें संपूर्ण नीड टू बी परफेक्ट हांवें संपूर्ण जायचें म्हणली तें चिंताप सोडचें. मागीर फुडें कितें गे म्हणल्यार चिंताप सोडचें. आमी देवाचेर बार घालून ताच्यो बसोवणी आहात ताचेर पत्योन आज आमच्या मालगड्यांक ताणें सोडलां गे येदोळ म्हणसर आमकां सोडलां गे ताणें आमकां कशें ताणें आदार दिला कृपा दिल्या सांबाळ मेळ्ळां. कश्टा दिसांनी तो आमच्या सांगाताचो आदार दिवन आमच्या सांगाता दिला. कश्टा वेळार आमकां पावला तो सोमी जेजू आमकां रक्तांनी सांबाळटा. ताचेर बरो आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. दिव्यवाणी